ह्या वर्साचें 2020-2021 गवंडीक विशय जावन आसा तुमी म्हजें गोवाय. गवंडीक चितीच्या तिसऱ्या भागांत वेगवेगळ्या मोळाची खबर करता जंय आमच्यान जेजूचें गोवाय जावं येता. ह्या भागाचो 5वो मुद्दो समाजीक नीत राखूंक आनी सांबाळून गोवाय दिवंक आमकां उलो करता. ह्या भागांत समाजांत एकचार, मोग आनी शांती वस्तली जाल्यार समाजीक नीत आसूंक एकदमच गरजेचें म्हूण कळीत केलां. समाजीक निती वरवीं समाजाची नवसरणी हाडूंक हें जेजूचें मिसांव जावन आसलें आनी हाचेर 2 वर्सां फाटीं गवंडीक चिटीन नियाळ केल्लो. हें जेजूचें मिसांव कसलें तें समजूंक लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 22:4 वळी 18 आमकां स्पश्ट करता. जंय जेजू म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक्त केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगट करूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आमच्या क्रिस्ती जिविताची समाजीक बाजू आमी विसरचे न्हय. समाजीक निती खातीर वावरूंक एक व्हड आव्हान जावन आसा. जेजून काळजीदारपणान आपल्या काळावयल्या समाजीक अनितीचेर निशेध मारलो आनी ताळो उबारलो देखून ताका कोश्ट दुमाळो सोंसूंक पडलें. एक पावट हांव एका फामाद सोशल वर्कराक म्हजी भेट करूंक गेलो आनी तो समाजीक निती खातीर वावुरतालो देखून ताका खूब त्रास दुमाळो सोंसूंक पडटालें. हांवें ताका विचारलें, इतले त्रास दुमाळो तुका सोंसूंक पडटा तरी आसतना थको नासतना समाजीक वावर करूंक तुका हें बळ खंयचें येता अशें म्हूण हांवें ताचे लागीं विचारलें. आपलो जबाब दिवन ताणें म्हाका विचार घातलो, भुरगीं खंयच्या झाडाचेर फातर मारतात? तुमकां कितें दिसता? भुरगीं खंयच्या झाडाचेर फातर मारतात? सारकें सांगलें तुमी. भुरगीं फळां दितात त्या झाडाचेर फातर मारतात. तेच भाशेन दर एक मनीस जेन्ना समाजीक निती खातीर वावुरता तो एका फळां दितल्या झाडा भाशेन कोण कोण ताचेर फातर मारूंक लागतात. ह्या पासत तयार जा आनी घट राव. पूण एक झाड आपणाचेर फातर मारता म्हूण फळां दिवपाची बंद करिना. तें झाड फळां दिवपाचें चालू दवरता. तेच भाशेन तो सोशल वर्कर म्हणूंक लागलो, एका फळां दितल्या झाडा भाशेन सगळ्या आडखळी आड समाजीक वावरांत म्हजें जिवीत ओपून दिलां. पूण ह्या महामनशान म्हजे मुखार एक आव्हान मांडलें. ताणें म्हाका अशें विचारलें, तुज्या जिवितांत कोणें तरी तुजेर केन्नाय तरी फातर मारला? आजून कोणें तुजेर फातर मारूंक ना जाल्यार तूं आजून पर्यंत फळां दिना तसलें झाड म्हूण समजून घेवपाचें. आतांच्या परिस्थितींत जेन्ना मनशाचे होक व्हडा प्रमाणांत दामून दवरलेलें आमी पळयता, गरीब मनशाचे होकाचेर सारकोच विसर घातलेलो आमी पळयता, समाजाचे देगेक आसलेल्या तशेंच मायनॉरिटीजा आड एक झूज मांडलेलें आमी पळयता. असले परिस्थितींत समाजीक निती खातीर वावरूंक जेजूचे गोवाय कशें काळजीदारपणाची गरज आसा. असले परिस्थितींत लोकांच्या हाल उपद्र्याची बेपर्वा करपाची व तांची परिस्थिती पळोवंक नासलेल्या भाशेन करपाची व तांचें अनितीचें रोडणें आयकूंक नासलेल्या भाशेन करपाचे ताळणेंत आमी पडूंक शकतात. आमच्या आपसुवार्थपणान आनी भिरांतेन आमची ग्रेसकाय, आमची पदवी, आमची जुट्टी, आमचो अधिकार सांबाळचे खातीर जायते फावटी आमी असल्या वावराक आंग काडटा. गवंडीक चिटीन आमकां फुडें मेळटा, भायर रावपाचे आनी असमतायेचे अर्थवेवस्था आनी निशेध मारची गरज. आयच्या काळार जायती भायरावणी आनी असमताय दिश्टी पडटा. कांय मनशांक समाजा खातीर भायर दवरतात.
असल्या मनशाची मागीर कोणाकूच पडना. ती सारकींच समाजीक आट्यांतली भायर पडलेलीं आसात, भायरावणी. ना तर दुर्बळांचेर दुर्लक्ष घालून फकत आस्तीक मनशाचें बरेपण पळोवप आसता, असो मताय. कोविड-19 ह्या पिडेक लागून जी बंदी लॉकडावन जालें तेन्ना मायग्रंट वर्कर्सांक जे हाल उपद्रे सोसूंक पडले तांचो उगडास हांव करूंक सोदतां. सगळ्यावण चड त्रास ह्या मायग्रंट वर्कर्सांक सोसूंक पडले. लॉकडावनाक लागून तांची नोकरी गेली. तीं रावतालीं त्या भिराडांतलीं तांकां भायर घालीं. दिसपेस करूंक तांचे लागीं पयशे ना जाले. भुकेच्या वळवळ्यांनी तशेंच पिडेच्या भिरांतीन तीं आमच्या शारांनी शिरकून उरलीं. कितलीं जाणां आपल्या कुटुंबा सांगाता, आपल्या भुरग्यांक घेवन तशेंच तांच्या कुटुंबाचीं जाणट्या वांगड्यां बरोबर घेवन जेवण खाण नासतना, उदक नासतना 100 किलोमिटर्स चलून आपल्या घरा गेलीं. गांवांत पावूनय गांवच्या लोकांनी तांकां थार दिवंक ना. घडयेक ही पिडा घेवन आयल्यात म्हूण समजून तांकां भायर रावंक लागलीं आनी तांकां खूब त्रास केले. आमचीं घरां, आमचे ब्रिज, आमचे रस्ते बांदतात त्या वावराड्यांक, आमचीं शेतां रोयतात त्या कामदारांक, आमचीं शारां नितळ दवरतात त्या मनशांक, आमच्या धंद्यांत वावर करतात आनी आमचो घराचो वावर करतात तांकां अशें जावंक फावो नासलें. तांचे सवें अशें करून आमची वागणूक यूज एंड थ्रो कल्चरा सारकें जालें. आमकां जाय आसली तेन्ना आमी तांचो फायदो काडलो आनी तांकां आमचो आदार जाय आसलो तेन्ना आमी तांकां सोडून दिलें. एवांजली गावदियम नंबर 53 ह्या दाखल्यांत पाप साहेब फ्रांसीस आमच्या नदरेक हाडटा की मनशाक जायते पावटी वस्त कशे लेखतात. तांची गरज आसा तेन्ना तांचो फायदो काडटात आनी नाका तेन्ना एक वस्त जाल्ल्या परी भायर उडयतात. ह्या परी आमी असले थ्रो अवे कल्चर आमचे वागणुकेंतल्यान दाखयता. हाची खबर गवळीक चिटीन केल्ली आसा. असले वागणुके बरोबर भायरावणी आनी असमताय इनइक्वॉलिटी भितर सरता. समाजीक एकवट चड गरजेचें समाजीक नीत हाडचे खातीर. जेजून आमकां शिकयलां की सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाची भाव भयणां. खरो मोग नितीचेर दल्लोलो आसा. जंय दर एक मनशाक आमी मानान लेखता आनी दर मनशाचो हक आमी राखता. फक्त नीत आसा थंय खरी शांती आसूंक शकता. सगळ्यांक आमकां जेजूचे गोवाय जावंक आपणे आसा. जावं आमच्या वावराच्या जाग्यार, जावं आमच्या धंद्या वरवीं, जावं आमच्या वेवसाय प्रोफेशनल वावरांतल्यान. जेजूच्या राजाची तत्वां जे जावन आसात सत, नीत आनी प्रमाणीकपण हांकां साक्षी दिवया. पयले सुवातेर जण एकल्यान समाजीक निती खातीर वावरूंक आनी दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांकूय ही समाजीक निती खातीर वावरूंक उत्तेजन दिवया. समाजीक नीत आमच्या भावार्थाचो आनी आमच्या जिविताचो चुकोन आसलेलो भाग म्हूण आमी घट मनान दवरुया. एवांजली गावदियम ह्या दाखल्यांत पाप साहेब फ्रांसीस अशें उलो करता. धर्माचो प्रचार करतात ती समुदाय उतरांनी तशेंच करण्यांनी लोकांच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत मिसळ जातात. मनशां मदें संबंदाचे पूल बांदतात. गरज पडल्यार सोसूंक तयार आनी मनशाच्या जिविताक वेंग मारून दुसऱ्या तांय जेजूच्या घायाळ जाल्ली कुडीक ती हात लावंक पावतात. एवांजली गावदियम नंबर 24 ह्या दाखल्यान पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हूण आमचे मुखार एक आव्हान दवरता. रस्त्यार भायर सरून घायाळ जाल्लीं, जोखमी जाल्लीं, मेडी जाल्लीं पवित्र सभा म्हाका मानता, पूण न्हय बंद उरलेलीं आनी आपल्या सुरक्षीत वातावरणांत रावतात तसली पवित्र सभा. एवांजली गावदियम नंबर 49 कारितास गोवा, कावन्सल फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस तशेंच सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टुरिजम ह्या खात्या वरवीं आमच्या धर्म प्रांतांत समाजीक वावर, समाजीक निती खातीर चलता. कोविड-19 ह्या पिडेक लागून जेन्ना लॉकडावन जालें
कारितास गोवा तांच्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्सा वरवीं खेरीत भाशेन चायल्डलायन आनी सेंटर फॉर डेफ ब्लायंड हांच्या आदारान जायत्या मायग्रंट्स वर्कर्सांक जे तांकां रेशन तशेंच हेर गरजेच्यो वस्तू वांटल्यो. तशेंच जायत्या धर्मीक संस्थांनी, डायसिजन केंद्र आनी इन्स्टिट्यूशन्स, लौकिकांचे जोमे तशेंच कांय मनशांनी आपल्या पर्सनल लेवलाचेर मायग्रंट वर्कर्सां खातीर जायतो आदार केल्लो आसा. हो बरो वावर चालू दवरूंक पडटलें कित्याक जायत्या जाणांची आर्थीक परिस्थिती आजून वायट आसा. जायत्या जाणांक नोकरी ना, तशेंच जायत्यांचो धंदो बंद पडला. कावन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस फिरगोजांनी समाजीक नीत हाडपाच्या वावरांत जायतो आदार करता. सोशल एक्शन फोरम घडून हो वावर ओदीक मांदावळींत आनी तोखता तशें फुडें व्हरूंक मेळटा. ज्या फिरगोजांनी असले सोशल एक्शन ग्रुप्स घडल्यात तांकां पवित्र सभेची समाजीक शिकवणेची भरपूर म्हायती फावो जाल्ल्या, तशेंच समाजीक निती विशीं तांचो वावर तांच्या गांवांत ओदीक दिसून आयला. सगळ्यांनी आमी जागृत, जबाबदारेची आनी पूर्ण म्हायती आसलेली नागरीक जावंक गरज आसा. समाजीक नितीचो वावर तशेंच दुसरो समाजीक वावर व्हडा प्रमाणान फुडें वेतलें तेन्ना आमी एकठांय येवन जबाबदारी घेता आनी खान मारता. पवित्र सभेची समाजीक शिकवणेची स्फूर्ती घेवन आमच्या समाजाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आमच्या गोवायंतल्यान समाजीक नीत राखूंक आनी सांबाळूंक आमी आपखुशेन समाजीक वावरांत मिसळ जावंक जाय आनी खान मारूंक जाय. आमच्या फिरगोजांनी सोशल एक्शन फोरम घडून हाडूंक आमी एकठांय वावरुया आनी पवित्र सभेची समाजीक शिकवणेचेर आकारणी घेवन आमचो समाजीक वावर अखंड बुन्यादीचेर बांदुया.